मडगाव नव्या मार्केटातल्या चोप्पराच्या शेडीच्या अर्धकुट्या कामाक लागून पावसाचे उदक दुकानात भरिल्ल्यान 4 ते 5 वेपाऱ्यांचे सुमार 1 लाख रुपयांचे लुकसाण जाला असे वेपारी सांगतात। सुमार 2 कोटी रुपयाच्या या कामात कंत्राटदाराचेर सारखे लक्ष ना असे म्हणीत वेपाऱ्यांनी तिडक उक्तायल्या। पळयात तांगे काम भरपूर स्लो आसा आनी स्टडी काम ना म्हणल्यार कशें जे कितें एक लायनीन घेतलें पळय ते कंप्लीट करनासतना दुसरे कडेन वयतात आनी जे कितें आतां कटिंग करपाक नाका आशिल्लें तें सुद्दां तेंच्यांनी कटिंग केल्लें आसा। तांगे प्रॉपर म्हणटा काम कांय ना। 2 जाण 4 जाण काम करता, एक दीस 2 जाण आसता, 2 जाणां दुसरे कडेन घालता काय कितें म्हणटा आमकां कांय खबर ना। सारकें कांयच ना। काल जो पावस पडला तो सगळें मार्केटात जे कितें वयर शेड काडलेली पळय थंयच्यान सगळो फावंटेन जाल्लो आशिल्लो। हांव पर्सनली हांवें पळयलां रातचें सांजचें आयतारा सांजचें ते कितें म्हणटा तें कांय कळना। आतां मुखार हे त्रास जावचे न्ही, तेंच्यांनी सारकें परत सारकें कितें केल्लें आसा काम पळय तें फिनीश करचें आनी दुसरे हात घालचे। पूण दुसरे हात घालतलो जाल्यार आतां पावस जावन करचें पडटलें, तें आतां करपाक मेळपाना। कित्याक तें आतां पळय एक कडेन पत्रे घातल्या पूण ताका सायडीच्यान जे कवर दिवपाक आशिल्लें तें कवर दिवना। वयर एक कवर दिवन ताका सकयल्यान प्रोटेक्शन जावपाक तेंवूय घालूना। ते म्हणटा थोडे म्हणटा अजून आमगेलें हें पावना, पत्रे पावना। अशें जावपाक जायना। हें मार्केट न्ही मेन। बाकीचे प्रायवेट कितें शेडी करता आनी कितें करता तांकां आमकां व्हडलें पडोन वचना। कित्याक ती मार्केट म्हणल्यार आमगे डेलीची येता गिरायकाचें आनी एक दीस बंद उरप म्हणल्यार सामकेंच लॉस जाता। पयलींच आमगे कोविडान लॉस जाल्लें आसा मार्केटान। आमचें हें ना म्हणजे प्रॉपर कांयच ना मार्केटान सगळें। आतां हांव तेंचे कडेन मागता ते जी कामां इनकम्प्लीट आसा तो आतां मुखारलो पावस येवचे पयलीं तेंच्यांनी कंप्लीट करचें। जे कोणाले पोनेळ आसा तांकां पोनेळ घालपाक दिवचें, ना जाल्यार ते पोनेळाचे सगळें मार्केटान उदक येता। कांयच कितें म्हणटा प्रॉपर कांयच ना काम। आता मार्केटाची काम आमी पयल्या वचोन जाल्यार थंय कामगार कोणूच ना, जस्ट ओपन केल्ले आसा आनी घोडे उमते दवरलेले आसा। काम म्हणटा तें हें ना, हें म्हणटा तें कितें वर फुटार काम जावपाक जाय। मार्केट म्हणटा तें गोंयची हें मेन मार्केट, मडगांव मार्केट म्हणटा तें मेन मार्केट। हें हांगा जें कितें काम करता तें वर फुटार काम जावपाक जाय, नाजाल्यार ते फायदो कांय ना करिनासतना। कॉन्ट्रॅक्टर सिरियस ना असो दिसता। कॉन्ट्रॅक्टर आतां तो दिसकच ना, जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर दिसकच ना। तो आतां ते कोण आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट घेतला काय सब कॉन्ट्रॅक्ट केला तो आमकांय खबर ना। कित्याक तो आसा पळय एकटो तो 2 जाणां 4 जाणां घेवन काम करता। हे मार्केटात तशें जावपाक ना। मार्केटात म्हणटा शेडी कंप्लीट फटाफट काम जावपाक जाय। अशें जालें जाल्यार मार्केटात तें सारकें जावपाना। आयज जे मार्केट आसा पळय, जे लोक जे दुकान घेवन बसले ते पोटा खातीर घेवन बसलेले आसा। आयज जे पोटा खातीर घेवन बसले हांव कितें आसा जे पावस पडलो पळय खूब जाणांक त्या धंद्यान लॉस जाल्लें आसा। हांव मागतां की जाता ते बेगीन ते काम हातीन घेवन ते 2-2, 4-4 मनीस आसा पळय ते मातशे मायज घेवन, आमकां खबर आसा करतना वेगळी अडचणी येता, हें येता, तेका सगळे सांबाळून ते जाता तितले बेगीन। कित्याक आतांच पावस पडला जाल्यार इतली बरो जर मोठो येयलो जाल्यार लोकांक कितली लुकसाण जातली। हांव एक विनंती करता की जाता तितले बेगीन हें काम सरकारान हातीन घेवन घेतलां तें बऱ्या भशेन करून तांकां सहकार करपाचो इतली विनंती करता। पावसान उदक सगळें भितर आयलें हांगा दुकानान, तेजे हांवें व्हिडिओ काडून बी धाडिल्ले आसा, तुमकां जाय जाल्यार धाडुया। ओके, सो कितें अशें केलें हेच्या वयर शटराचें काम हालींच जाल्लें कंप्लीट? हें कंप्लीट जालें आनी ते वणटीक तेंकून पाहिजे पत्रे घातलेले, तो आमी थंय पोनेळ घातलेले। पोनेळ घातले एक थंय सुद्दां उदक येवचें ना बरें। आनी थंय मातशें तें बॅण आशिल्लें सुद्दां तेंय बी सारकें करून चडी कालवेन केला तरी आसतना पावस पडल्यार उदक येतात, तेजें अजून सोल्युशन जावना। तेजें कितें तरी जावं जाय। लुकसाण कितलें जालां तुमकां अशें? तुमकां उदक हांगा सामान लावंक मेळना, लावपाक मेळना। हय तें सगळें उदक भितर येता येतलें वयल्यान। तुका व्हिडिओ जाल्यार धाडटा। नांव बबन शिरोडकर। पयलीं उदक पत्रे भायर वतालें पोनेळांतल्यान वयर पोनेळ। सो पयलीं सारकें आशिल्लें? पयलीं सारकें आशिल्लें। वंपार उदक येवचें ना म्हणल्यार पयल्याच पावसाक सगळें आयलें पयल्याच पावस। कितें काम चलता आसतना मदीं अकस्मात पावस येयलो आनी कितें जालां तेंच्यांनी काम चालू आसतना पळय तुमी फाटल्यान वयर पयल्या गाडी तुका तेंच्यांनी हें टोटल पळय सायडींतल्यान हें कट केलें तेंच्यांनी पोनोळ पयलीं कट केलें। ते पोनोळ कट करचे पयलीं तेंच्यांनी कितें करपाक आशिल्लें ती शेड घालपाक जाय आशिल्लें आनी मागीर ते पोनोळ कट करपाक आशिल्लें। ते पोनोळ कट करना वयल्यान जे पळय थोडे नळे आसा थंयच्यान उदक घेवन तेंच्यांनी ते हांगसरल्यान उदक घेवपाक लागले। मागीर काल हांवें सगळ्याक हांकां सगळ्याक आपूण काल हांवें मिटींग घेतली आनी तेंका हें सगळ्याक दाखयलें। आतां तेंच्यांनी कितें केलां एक टेम्पररी सद्याक ती
ह्या शेडीच्या आनी त्या शेडीच्या मदीं एक हें केलें तेंच्यांनी सद्याक आतां टेम्पररी एक लावपाचें आनी तें सद्या बंद करपाचें काम चालू आसा तेंगेलें आनी फाल्यां कितें आनी कितें पत्र येतलें म्हणटाले ते आनी तें पत्र येवन तेंगेलें काम कंप्लीट जातलें तेंगेलें सद्याक खंयचें काम कंप्लीट केलां तें सद्या काम आसा पळय तें कंप्लीट करून उडोवपाचें नवें काम करपाचें ना नवें कित्याक नवें काम करतना कसलोय पावस पडलो आनी फाल्यां तेंका कोण हें करतलो मेन ते प्रॉब्लेम आसा कंप्लीट आसा तेंच आतां शेडी घातल्या एक शेड अशी जाली तेजे मदीं 2 शेड जाले आनी मदीं गॅप जाले पयलीं तेंच्यांच्या मदीं पळय आतां तो फाटल्यान पळय हें घातला हे जे पोनळ आसा पळय ते कट करूं नाशिल्ले न्ही जाल्यार तें उदक सकयल डायरेक्ट ते पोनोळ्यातल्यान वयता आशिल्लें आमी कितें सांगलें तांकां डायरेक्ट लांबचे लांब हांगसरान एक पोनोळ बांद आनी तितूंतल्यान तें उदक दी आतां ते कितें म्हणटात ते आनी पोनोळ्या बांदनाक तेजे आनी तेजे मदीं एक शेड घालतात आनी ते कंप्लीट करता म्हणटात ते जर तर लोकांक तर त्रास जाता आनी उदक तर भितर येता जाल्यार ते आमकांय त्रास न्ही सगळे शॉपकिपरांक तर भितर जर उदक वयता आनी पावस येता जाल्यार आमकांय त्रास न्ही तो आमगेलो वेपार पिड्ड्यार जालो जाल्यार आमी शेड कित्याक लावन घालता मुखार पडतो हो पावस पडोन आनी लोकांक त्रास जावची न्ही म्हणून आतां सगळे भितर आसपाचें म्हणून आमी शेड घालतात न्ही हें काम कंप्लीट करता आसतना तर उदक येता जाल्यार मागीर आमकां त्रास जाता न्ही